नमस्कार. हांगा जमिल्ल्या समेस्तांक नवें गोंय बरें गोंय आनी सगळ्यांक आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाची हुनहुनीत परबीं. चित्रंगी ही कोंकणी भाशा मंडळाचें व्यासपीठ अशें व्यासपीठ ज्या व्यासपिठा वयल्यान प्रागतीक विचारांची महिला जी समाजाच्या दर एक क्षेत्रांत वावुरता, कार्य करता आनी आपले विचार आमच्या मुखार मांडूंक सोदता, आपले विचार लोकां मुखार पावोवंक सोदता, अशा प्रागतीक विचारांच्या महिलां खातीरचें हें व्यासपीठ. आनी आज जागतीक महिला दिसाच्या निमतान चित्रंगी कोंकणी भाशा मंडळाचें चित्रंगी हें व्यासपीठ आज आमच्या मुखार ही चर्चा सत्र घेवन आयला. आजची कार्यावळींत आमी गोंयांत फाटले दीस गाजिल्लें एक आंदोलन, सक्सेसफूल जाल्लें आंदोलन, मेळावली ग्राम बचाव समितीचें IIT विरोधान आशिल्लें आंदोलन, त्या आंदोलनाची जैतिवंत महिला फुडारी हांचे कडेन आमी आज चर्चा करतलीं. तांचे अनुभव जाणून घेतली, तांकां आमी वळखून घेतली. आमच्या मदीं आज ह्या कार्यावळीक वांटेकार जातात बाय पुजा उमेश मेळेकार, उन्नती उमेश मेळेकार, नियोला परेरा, जी गोंयांत जे 3 पॅरलल लिनियर्स प्रोजेक्ट येवपाचे आसा त्या आंदोलनांत जांचो वांटो आसा अशें नियोला परेरा. आनी ह्या तिगां कडेन चर्चा करपाक आमच्या मदीं आसात आमचेच कोंकणी भाशा मंडळाचे नमन धावस्कर सावंत. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशा सिंगबाळ आनी नमन बाय हांचे कडेन तांणी ह्या कार्यावळीची 3 मुखेल उलोवपी बाय पुजा, उन्नती आनी नियोला हांकां मानान माचयेर घेवन येवचें. सगळ्या उपस्थितां कडेन मागता तेंचे ताळयो भेटून आमच्या सोयऱ्यांक मानान येवकार दिवचो. हांव मागतां भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशा सिंगबाळ हांचे कडेन तांणी सगळ्यांक ऑफिशियली येवकार दिवचो आनी कार्यावळीचें प्रास्तावीक करचें. सगळ्यांक नमस्कार आणि संवसारीक बायलां दिसाची हुनहुनीत परबीं. आयच्या ह्या दिसाच्या निमतान कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. इशानो कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं कितलींशींच वर्सां भास, संस्कृती, शिक्षण अशा वेगवेगळ्या मळार कार्यरत आसा, सातत्यान काम करत आसा. पूण हें करता आसतनाच फकत कोंकणी भास न्ही जाल्यार कोंकणी ही आमची अस्मिताय, आमची वळख आनी त्या नदरेंतल्यान हो पुराय समाज, कोंकणी समाज हे नदरे मुखार दवरून ह्या समाजा कडेन आमची लागणूक आसा अशें थारावन कोंकणी भाशा मंडळ काम करता. आनी त्याच लागणुकेचो एक भाग म्हळ्यार चित्रंगी प्लॅटफॉर्म. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो चित्रंगीचो प्लॅटफॉर्म आमी स्थापन केल्या उपरांत साबार ताच्या अंतर्गत कार्यावळी केल्यो. खास करून तरणाट्यां मेरेन पावपाचो हावेस बाळगून चित्रंगी काम करता आनी ताच्याच खाला फाटलीं कितलींशींच वर्सां चित्रंगी मेळावे आमी घडोवन हाडटात आनी ताच्या पेक्षा चड महाविद्यालयांनी वचून तरणाट्यां कडेन संवाद सादपाचो एक यत्न आमी चित्रंगीच्या माध्यमांतल्यान करतात. हें करता आसतना मासीक पाळये विशीं म्हणया किंवा हेर बायलांच्या आनी तरणाट्यांच्या भलायकी विशीं चर्चासत्रां घडोवन हाडटात. ते भायर तरणाट्यांचे वेगवेगळे जे विशय आसात ते मागीर तरणाट्यांचे नाते संबंद म्हणया किंवा हेर विशय अशे तरेचे विशय घेवन चित्रंगी चर्चासत्रां घडोवन हाडटा. आनी ताच्या सांगातानूच वेगवेगळीं माध्यमां वापरून मागीर ते स्ट्रीट प्ले जावं किंवा साहित्य जावं, ब्लॉग जावं अशा तरेचे वेगवेगळे माध्यमां वापरून चित्रंगी आपलें काम करता. हें करता आसतनाच चित्रंगीचो एक असोय हावेस आसा की ज्यो वेगवेगळ्यो बायलो, जे वेगवेगळे तरणाटे वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्षेत्रात आपलें काम करतात त्या तरणाट्यां कडेन, त्या बायलां कडेन एक संवाद सादचो
तांचे अनुभव जाणून घेवचे आनी तातूंतल्यान आमी सगळ्यांनी समृद्ध जावचे आनी ताचोच भाग म्हणून आयची ही कार्यावळ आयचें खाशेलें चर्चासत्र मुलाखत सत्र आमी हांगा घडोवन हाडलां. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता पुरुशोत्तम बाबान एकदां आमचे कडेन उलयता उलयता अशें एक मत मांडलें आनी तातूंतल्यान खरें म्हळ्यार हें आयचें सेशन ट्रिगर जालें अशें म्हणूं येता. तो म्हणपाक लागलो की कितलींशींच अश्यो बायलो आसात ज्यो आज वेगवेगळ्या मळार मुखार आमकां दिसतात. आमी वेगवेगळे विशय हाताळटातूच पूण एक पॉझिटीव एक सकारात्मक उर्जा तांच्या कडल्यान घेवन आमी कित्याक मुखार वचया नाका. आनी मागीर सगळ्यात पयलीं आमच्या मुखार आयले ते गोंयांत चलपी वेगवेगळ्यो सामाजीक चळवळी. खूबदां खूब जाण अशे प्रश्न विचारतात आनी तरणाटे म्हणून केन्ना केन्ना म्हाका खूब त्रास जाता, राग येता की आयचे तरणाटे तांकां सामाजीक लागणूक ना, गोंया बद्दल तांकां कांय पडिल्लें ना, गोंय खंयचे दिकेन वता तें तांकां खबर ना, अशे तरेचे प्रश्न खूब जाण आमकां विचारतात आनी त्या प्रश्नांक जापो दितना मागीर आमकां चड उलोवचें पडना, आमकां फक्त माचयेर आशिल्ल्या ह्या तरणाट्यां कडेन बोट दाखयल्यार पुरो जाता. आमच्या मदीं आज मुजरत मेळावलीच्यान पुजा बाय तशेंच उन्नती बाय हांगा मुजरत आयल्यात, तशेंच नियोला बाय मुजरत आमच्या बरोबर हांगा आसात. म्हाका दिसता तांकां चड वळख तांची करपाची गरज ना. फाटल्या कांय दिसांनी कांय म्हयन्यांनी जर आमी फेसबूक पेज पयली जाल्यार त्या फेसबूक पेजीचेर आमकां तांचो जो लढो आसा, तांचो जो संघर्श आसा तो आमी पळयला, आमी अणभवला आनी तांच्या कडल्यान आज चड जाणून घेवपा खातीर नमनबाय आमच्या मदीं आसात. त्यो तांची मुलाखत घेतले आनी तांच्या संघर्शांतल्यान तांच्या अणभवांतल्यान आमी आयज हांगच्यान समृद्ध जावन या. आमच्या मदीं प्रशांतीबाय तळपणकार आसात. सामाजीक चळवळींत तांचें सातत्यान योगदान आसा, आमच्या खातीर सदांच ती एक प्रेरणादायी थारल्यात. मुलाखत जाल्या उपरांत आपल्या समारोपाचें भाशण प्रशांतीबाय आमच्या मुखार करतली आनी अशे तरेन ही कार्यावळ मुखार वतली. हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची परत एक फावट परबी भेटयता आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. फॉर्मल येवकारा उपरांत आतां हांव आमच्या सोयऱ्यांक यादस्तीक भेटोवंक मागता बाय मृणाल आनी मुखार येवचें. सगळ्यान पयलीं पुजा उमेश मेळयेकार. पुजा बाय. फुडल्या सुवातेर उन्नती उमेश मेळयेकार. आनी आतां नियोला परेरा. तशेंच हांव मागता मृणाला कडेन की तेणें प्रशांती मॅडमीकूय आमच्या वतीन ही यादस्तीक हे माये मोगाची भेट दिवची. देव बरें करूं मृणाल आनी सगळ्यांक. आतां आमी ज्या कार्यावळी खातीर हांगा जमल्या, चर्चा सत्रा खातीर आमी जमल्या, त्या चर्चा सत्राची सगळीं सुत्रां हांव नमन ताई कडेन सोंपयतां. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ आनी हांव नमन सावंत दावस्करा वतीन हांगासर जमलेल्या आनी आमकां ऑनलायन पळोवपी सगळ्या भयणांक आयज संवसारीक बायलां दिसाची परबी भेटयता. आयज गोंय खुबशा आंदोलनांनी वाजत आसा, गाजत आसा, पेटत आसा आनी ही आंदोलनां पळयत जाल्यार अशें दिसता की चडशीं बायलांच भितर चड सक्रीय आसात. असो एक काळ आसलो जेन्ना बायलां बायलांच्या प्रश्ना खातीर उठतालीं, बायलांचे प्रश्न घेवन मुखार वयतालीं. पूण आयची जर आंदोलनां पळयत ते नियोला बाय आसूं, जंय झगडटा थंय आसूं किंवा मेळावलेच्या आंदोलनांत भितर आसूं, ही आंदोलनां ही बायलांच्याच प्रश्ना कडेन निगडीत अशी ना, तर ही मनशाच्याच फक्त मनशाच्या न्हू तर सबंद जीव जिवावळीच्या जिवा कडेन संबंदीत अशी ही आंदोलनां आसात. जगा आनी जगपाक दियात ह्या मुख्य मुद्द्याचेरूच ही आंदोलनां आसात आनी ह्या आंदोलनांनी म्हणजे फक्त लिमिटेड अशे प्रश्न न घेता म्हणजे सगळ्याक समेस्तान अशें सामावून घेवपी प्रश्नांच्या आंदोलनांनी जर कोण फुडें आसात तर ती बायलां फुडें आसात.
आणि ह्याच बायलांक ह्याच भुरग्यांक तरणाट्या युथांक आमी आयज हांगासर माची दिवपाचो यत्न केला. आशा आसा की ही चर्चा बरी रंगतली आणि तुमकां ज्या चेहऱ्यांक तुमी ह्या फोनाचेर आनी टीव्हीचेर पळयतात, दुसऱ्यांच्या कॅमेरांतल्यान पळयतात, तांकां आयज तुमी मुजरत स्वता आमने सामने पळयतात. आशा करता की ती बरी चर्चा जातली. नियोलाबाय, उन्नतीबाय आणि पुजाबाय तुमकां तिगांयकूय येवकारता. पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार पुजा आमच्या सगळ्यांक धाकटें आसा, तें ग्रॅज्युएट आसा केमिस्ट्री आणि सद्या आंदोलनानूच फूल टायम सक्रीय आसा. आमचे उन्नती आसा तें ग्रॅज्युएट जावन BPEd केला तेणी आणि आतां म्हणजे तेची इंटर्नशीप चलता आणि पयरूच हांवें तेजो लायव्ह क्लास पळयलो. BPEd PT टिचराची जी तेची भुमिका आसली आनी एक बॉडी लँग्वेज आसली ती खंयच्याच मनशा म्हणजे खंयच्या एक्सलंट PT टिचरा पेक्षा कमी नासली. इतले फ्री आनी बोल्डली ते शिकयताले भुरग्यांक, पळोवनूच हांव तेज्या मोगान पडलें. ते आमचे उन्नतीबाय आणि आमचे आसा नियोलाबाय. हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे चालू आसात तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तितूंतल्यान जर कोणाक कितें प्रश्न आसा जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी, आपले सगळे अवेरनस तेंच्या मुखार मांडपी, आपलो अभ्यास मांडपी, हें केल्यार हें जातलें, अशें जातलें अशें म्हणून सबंद म्हणजे अभ्यासपूर्ण विवेचन करपी अशें नियोलाबाय. आनी सगळीं तेच्या बरोबर बसतात, ती चलयोच आसतात चडशी पळयता हांव प्रेस कॉन्फरन्सान. आनी नियोलाबाय इतली ही तिगांय जी आसा ती फक्त बरयनात, फक्त वाचिनात, तर ती रस्त्याचेर काम करतात. आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या वास्तूक आनी ह्या क्षेत्राक आनी ह्या कोंकणी भाशा मंडळाक आनी ह्या कोंकणीकूय एक चळवळीपणाचो किंवा चळवळीचो एक फाटभूंय आसा चळवळीची. आनी त्याच फाटभुंयेर त्याच माचयेर तुमी हांगासर येयल्यार ही स्वताचेंच घर समजा, कारण ह्याच चळवळीच्याच घरान तुमी येयल्ल्यार आसा. तुमकां येवकारता. आनी पयलीं हांव सांगता एक उन्नतीक विचारपाक सोदता. एक तुजो मेळावलेच्या थोड्यार तूं रावता, मेळावलेचो इशू एक थोड्या भितर आमकां तूं सांग असो, म्हणजे तुका कसो तो भावता किंवा तुका कसो दिसलो तो तूं सांग. सगळ्यांक हांव वुमन्स डेच्या वतीन सगळ्यांक एक विश करता हॅप्पी वुमन्स डे. आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो IITचो तो सारको म्हणजे 16 नोव्हेंबराक स्टार्ट जालो 2020. तेन्ना आमकां कळ्ळें की जस्ट बाबा आमच्या 61/1 हो जो सर्वे नंबर आसा तो कसलो तरी प्रोजेक्ट येता म्हणून. इवन आमकां सारके डिटेल्स खबर नाशिल्ली बाबा तो IIT प्रोजेक्ट म्हणून तो येता म्हणून. तेन्ना आमची जी देवस्थानाची कमिटी आशिल्ली जल्मी देवस्थान, तेंच्यांनी एक पंचायतीक लेटर केलें बाबा जो तुमचो प्रोजेक्ट आमच्या जमनीन येता तेची आमकां एक डिटेल म्हायती दिवची म्हणून त्या प्रोजेक्टाच्या वतीन. इवन तेंच्यांनी लेटरान नोंद केलें की बाबा एक ग्रामसभा घेयात आनी त्या ग्रामसभेन जे कितें प्रोजेक्टाचें आसा बाबा एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस आनी डिटेल्स जे कितें आसा प्रोजेक्टाचें ते एक लोकांक फुड्यान मांडचें म्हणून तेंच्यांनी लेटर केलें. तेंच्यांनी 16 नोव्हेंबराक टील डेट आमकां अजून पर्यंत तेचे कसलेच रिप्लाय मेळना. हें जालें आमचें स्टार्ट जालो एक मुवमेंट म्हणजे 16 नोव्हेंबराक. मागीर 7 जुलयाक आमचो एक बारीकशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमी. आमचे जे सिनियर लोक आशिल्ले ते सगळे चेड्या मनशांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की सगळ्यांक एक कळचें म्हणून बाबा हांगासर कितें जाता. म्हणजे खंयची अशी जाग्यार तेंच्यांनी सिलेक्ट केली IIT बांदपाक, त्या जाग्यार सगळे लोक आमचे एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आशिल्ले. हय 7 जुलयाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. थंय मागीर सगळें जालें. रोखडेंच थंय कोणी तरी पोलिसांक फोन करून सांगलें बाबा तेन्ना कोवीड सिच्युएशन आसलें, लोकांक जमपाक मेळनाशिल्लें. इवन दो घेतले ते पुलीस आयले सगळे थंय आनी तिंकां सगळ्यांक उठयले, जिलींग व्हेले. थोडे म्हणजे तिंकां तशें कांय करूंक ना तेंच्यांनी, बस व्हेले फक्त आनी परत हाडून पावयले तिकांनी. थंयच्यानूच खरें म्हणजे आमचे जे कितें IITचो प्रोटेस्ट आसलो तो एक्चुअली स्टार्ट जालो. आनी सगळ्यांक जे बाकीचे कोण गोंयकार लोक आशिल्ले तिंकां थंयच्यान कळ्ळें बाबा ह्या मेलावलीन कितें तरी प्रोजेक्ट येता आनी थंयच्यान तिंकां बाबा लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून कळ्ळें. तेन्नाच्यान एक थोडे आमचे कॉर्नर मीट प्रत्येक गांवांत स्टार्ट जावपाक लागल्यो. इवन तो आमकां थंय जेन्ना आमी कॉर्नर मीट घेतालीं थंय आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाताले. आयज सपोज कॉर्नर मीट घेतली फाल्यां आमकां नोटिसां येवपाक लागली, कारण कोवीड सिच्युएशन आसल्या कारणान ते म्हणटाले की चड लोक जमपाक जायना म्हणून. रोखडेच आमकां नोटिसां येवपाक लागली की तुमी पोलिसीन येयात, 1-2 वरां बसात म्हणून थंय. तें जालें. हे आमकां इतले त्रास जाले. नेक्स्ट म्हटल्यार मागीर आमी चिंतले सगळ्या बायलांनी की चेड्यांक आतां फुडें करून उपकारचें ना म्हणून. चेड्यांक जर आमी फुडें दवरलें आमचे कोण दादले मनीस आहा तिंकां ते खूब हें करचें आसलें, त्रास दितले आसले. बाबा पुलिसांक स्टेशनार व्हरोन मार म्हणून जातलो आसलो. आनी
आमचें जें आंदोलन आसलें तें फुडें त्या लेवलार पावचें ना आसलें. सो आमी त्या दिसा बायलांनी सगळें डिसायड केलें आतां कितें जातलें सगळें बायलांनीच करपाचें फुडें सरप, चेड्यांक फुडें सोडपाचें ना म्हणून. सो बायलांनी एक फुडाकार घेतलो, कितें जाता तें जावन आमी आतां फुडें रावयात म्हणून. त्या दिसाच्यान आमी स्टार्ट केलें की बाबा आयच्यान आमी कोणाक पॉसिबल ना येवन बसपाक रस्त्याचेर, थंय आमी वचोन बसतलीं म्हणून. मागीर ते डिमार्केशनाक तेन्नाच्यान येयनाशिल्ले, म्हणजे मदींच एक दीस आयले ते डिमार्केशन करपाक. तेन्ना सगळीं चडशीं आमी मेजॉरिटी बायलांच आशिल्लीं थंय. बायलांनी डिसायड केलें बाबा आतां सगळीं एकवट रावपाची, कोणीच कांयच करप ना. सगळें जालें. त्या दिसा सगळे खूब पोलीस वर आयले ते दिसा. आमचे सादारण एक 400-500 लोक आसलेले, मॅक्झिमम बायलांच आशिल्ली ते दिसा. एक सादारण एक 1 ते 2 ह्या भितर तेंच्यांनी एक डिमार्केशनाक स्टार्ट करपाक आशिल्ले ते. बट ते दिसा खूब पोलीस लोक आसल्या कारणान तांकां ते दिसा करपाक मेळोंक तें डिमार्केशन. आनी तेंच्यांनी ते दिसा तांकां कळ्ळें की बाबा आतां पोलीस सुद्दां हाडून आमकां काम करपाक मेळपाना. सो ते दिसा ते तरी तेंच्यांनी चड जबरदस्ती केली आमची बाबा आमी वचून तें काम करतलेच म्हणून फुडें. बट आमी सगळीं बायलां थंय एक आसल्या कारणान ते दिसा तांकां काम करपाक मेळोंक ना. तशेंच आमी आमचें जें कितें रस्त्यार बसपाचो प्रोग्राम आशिल्लो डेली ऑन बसपाचो तो आमी चालूच दवरलो. तेन्ना जेन्ना एक आमी सादारण 9 म्हयने रस्त्यार येवन बसलीं. 9 म्हयने रस्त्यार बसप इट्स नॉट अ जोक. बायलांक खूब प्रॉब्लम फेस जाता. घरान बारीक भुरगीं आसता, इवन कोण जाणटे बीन आसता. सो तांकां खातीर कितें तरी जेवण करपाक तें सगळें तांकां करूनच घरांतल्यान भायर सरचें पडटालें. सकाळीं बेगीन उठून सगळें आपलें काम करून खंय येतालीं बायलां कोण आमची आसलीं पळय तीं. मागीर इवन आतां सकाळीं येयलीं हांगा बाबा आमी घरा कडेन पावत काय ना तें सुद्दां आमकां खबर आशिल्लें. आमी आयज आयलीं थंय, पोलीस येयले कितें जालें कोणाचें थंय जीव सुद्दां वचपाचे चान्सीस आशिल्ले. कोणीच आपले जिवाची काळजी न करता प्रत्येक जाण थंय येतालो प्रत्येक दिसा. आफ्टर एक 9 मंथ कंप्लीट जाले, डेली येवन बसतालीं. पावस म्हणू नाका, थंडी म्हणू नाका. पावसाच्या दिसान सुद्दां आमी थंय छत्री घेवन अक्षरशा बसल्या रस्त्याचेर. तेन्ना म्हणल्यार सामको हेवी रेन, रस्त्यार बसचें पडटालें. त्या दिसांनी आमी फक्त उबीच रावतालीं. इवन कोणाची लागीं घरां ना बाबा म्हूण थंय रावतलो म्हणल्यार घरा कोणाच्या. आनी आमची चडशीं जी आसलीं बायलां ती सिनियर सिटीजन, इवन ती सुद्दां थंय आमच्या वांगडा बसपाक येतालीं. हे आतां 9 म्हयने जाले आमी कंटिन्युअस बसत रावलीं थंय. आनी मागीर तेंच्यांनी परत कळ्ळें की आमकां आतां पोलीस येवपाक आहा डिमार्केशन करपाक म्हणून. तेन्ना परत म्हणजे पयलीं कितें करता आतां आमकां थंय सगळे लोक एग्रीकल्चर डिपेंड आसल्या कारणान मातशे लोक थोडे पयलीं कमी जावपाक लागले. 9 म्हयने काय लोक सगळे येवपाक पॉसिबल ना. मागीर परत सगळें आमकां सांगचें पडलें बाबा परत हे डिमार्केशनाक येवपाचें आसा. आनी सगळे लोक परत अवेर जाले. परत आमी सगळीं एकठांय जालीं. आनी परत पोलीस आयले थंय डिमार्केशन करपाक. पोलीस आयले डिमार्केशन करपाक विथ जॉयंट माउंटेदार आनी सगळे. आनी फर्स्ट दिसा आयले पळय पोलीस ते फक्त आय थिंक नॉर्थ गोवाचे पोलीस आशिल्ले. आनी ज्या जाग्यार आमी डेली बसतालीं थंय ते आयले पोलीस आनी थंय रावले. आमकां कळप ना की बाबा ते दुसरे कडेन डिमार्केशन करता म्हणून. तेंच्यांनी चुकोन म्हणजे आमकां आतां हें करपाक मीस गायड म्हणजे तेंच्यानी दुसऱ्या कडच्यान डिमार्केशन स्टार्ट केलें. आमी हांगा बसता आतां सपोज आमी एक मडगांव बसता डिमार्केशन करपाक. तेंच्यांनी एक आल्लेमा कडल्यान स्टार्ट केलें डिमार्केशन करपाक. सो देट आमकां कळोंक ना बाबा ते थंयच्यान डिमार्केशन करता म्हणून. कारण पोलीस तसो फोर्स आसलो सगळो आमचे कडेन रावलो. लोक जे कडेन बसलेले त्या जाग्यार. तेन्ना आमकां कळ्ळें बाबा डिमार्केशन तेंच्यांनी दुसरे कडल्यान स्टार्ट केलां म्हणून. तेन्ना आमी रस्त्यार वचपाक सोदलीं चलत सगळीं जाणां. पोलिसांनी आमकां घेराव घातला आनी वचपाक दिवना. ज्या जाग्यार डिमार्केशन करताले पळय तांकां आडोवपाक. तेन्ना आमी जे कोण सगळीं लोक बसलेले आसले थंयच्यान जे जंगल आसलें आमचे व्हडले रानान थंयच्यान चलत आमी खंय गेलीं डिमार्केशन करतालीं पळय थंय. ते दिसा अशें खूब जाणांक मातशें कितें कितें जाल्लें धांवून येवचें पडलें आमकां रानांतल्यान. थोड्या जाणां पडलीं मातशी कितें इंजरी जाली चड जावं ना बट जालें थोड्यांक इंजरी. ते दिसा सगळें जालें थंय. गेलीं आमी पोलिसांक तांकां पयलीं आमी विचारलें बाबा तुमी हें डिमार्केशन हांगा कशें केलें काय म्हणून. लोक तुमकां जर करपाक लागलें डिमार्केशन तुमी येवन ओपनली करपाचें आसलें. चुडयान येवन कित्याक केलें काय म्हणून. तेन्ना ते सगळे तकली सकयल घातले आनी उगी रावले. जर तांकां करपाचेंच आसलें सपोज तेंच्यांनी सगळे गजाली लिगलीच केला आसत सगळो प्रोजेक्ट म्हणटा ते जाल्यार तेंच्यांनी सारकें खंय तरी ते जाग्यार लोक आसा थंयच्यान करून दाखोवंक जाय आसलें. बट तेंच्यांनी तशें केलें करूंक ना. मागीर फर्स्ट डे जालो. फर्स्ट दिसा ते पुलीस गेले आमी तांकां धांवून घातल्या उपरांत सगळ्यांनी तुमी हांगा काम करपाचें ना म्हणजे ना. जर तुमकां काम करपाचें आसा आमकां मारात सगळ्यांक थंय घेवन लोक प्रेजेंट आहा तितल्यान आनी तुमी काम करात म्हणून सांगलें. मागीर ते सगळे पुलीस गेले. नेक्स्ट डे फर्स्ट डे ते नॉर्थ गोवाचे फोर्स घेवन आयले पुलीस. सेकेंड डे नॉर्थ गोवा प्लस सावथ गोवा दोनी हेंचे पुलीस.
सादारण एक 20-25 एक बशी आशिल्ल्यो पोलिसांच्यो ओन्ली 3 to 400 पोलीस दिले 5,000 आनी आमी सादारण 400 परत आयले रिमार्केशन करपाक आमी बसता थंय बसली मागीर कळ्ळें की तेंच्यांनी विचारता परत आयले तरी तिका ह्या कडेन बाबा आमी तें करतले रिमार्केशन तुज्या कडेन आसले बाबा आमी रिमार्केशन करतले ह्या आमच्या पोलीस फोर्स आसा ते लोक आमचे कितें करतले अशें म्हणचे आशिल्ले ते दुसऱ्या वाटेच्यान येयले परत आमकां कळ्ळें आमची जाणटी पूण आसली ती सामकी जोरान परत येयली थंय येयली आनी कळ्ळें बाबा आमच्या येवपा आसा म्हणजे येवंक मेळना पोलीस पूण कितें करतले ऑर्डर आसा तेंच्या कडेन तिका काम वचपाकूच जाय फुडें जॉयन मावलेला कोण जो ऑफिसर आसा ते फाटल्यान जाता पुलिसांक फुडें येवचें पडटा पोलीस सगळे गोंयांत गोंयांत तेका फुडें सांगलेल्या फुडें अशें करून तिका शाळेंत परत जालें परत गेलें पुलिसांक दुसरे दिसा आमी चिंतलेली आनी गांवांत कशें आसा सगळे कोंकण सारकें आसना थोडें कमजे आसता तें आसता आमच्या गांवांत ना अशें ना इवन आमच्या सक्सेस जालें तें मातशें भिलांनी सांगली गव्हर्नमेंट येतली जाल्यार न्यूज येवपी पावताली इवन बारीक सुद्दां आमी येतली आयज आमी गोवान सुद्दां घेतली जाल्यार ती न्यूज पावताली म्हणजे 100% शुअर आयज आमी सगळे डिसायड केलें आमी अमके कडेन रावया रोखडी पावली इतली आमकां डिफिकल्टीज फेस जाला मागीर आमी डिसायड केलें बाबा आमी सगळे लोक काडना वचून कारण लोकांक मागीर आसा म्हणून सो आमी डिसायड केलें की मागीर आमी खंयच्या ताका सड्यार रावया म्हणून त्या जाग्यार लोकांक दिसना बाबा कितले लोक आसा ते थंयच्यान आमी एका सड्यार रावपाचें चिंतलें व्हडलो सोडा आसा थंय बारीकसो त्या सड्यार आमी रावपाक लागले बरो चडोन येवचो पडटा सामको दीस लोक कसो थंयच्यान चडोन वचोन एक 10 दीस बसली आनी परत एक दीस पोलीस आयले कळ्ळें ते दिसा म्हणजे तें मार बडे जाल्लो म्हणजे पांय दवरलो पळय चेस्टार ते दिसाची गजाल आमकां कळ्ळें बाबा ते परत आयले डिमार्केशनाक म्हणून आमी परत गेली थंय सगळीं जाणां एक अर्दे वराची वाट आमी सादारण 10 मिनटान चल्ले म्हणजे कितली फास्ट चल्ला आसत तुमी इमेजीन करपाक शकता गेली तेन्नाच्यान म्हणजे आमकां थोडो पयलीं पासून थोडे जे एनजीओज आशिल्ले ते आमकां हेल्प करपाक लागले इवन पॉलिटिकल थोडे पार्टीज आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलें की बाबा आमचो तुका फूल पाठिंबो आसा म्हणून आमकां एक देवा रुपान मेळ्ळो म्हणजे सर अभिजीत सर आनी डायना मॅडम ते सगळ्या प्रोटेस्टाक हे आसा भागीदार म्हणटा तशें इवन पोल प्रोटेस्टाक इवन IIT आनी ज्यो पयलीं IIT आशिल्ल्यो त्यो अभिजीत सरांनी सगळे हे करून दुसरे कडेन स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट हेज्या पयलीं हे सगळे आमकां एनजीओचे जे डिफरंट एनजीओज आशिल्ले तेणी आमकां पाठिंबा दिलो अभिजीत सर आनी डायना मॅडम आमच्या वांगडा सदांच आसताले आनी जे कितें आमचें लिगल वर्क ते करपाक आशिल्ले सगळे तेच बाबे करताले सर अभिजीत सर आनी डायना मॅडम दे आर फ्रॉम रेनबो वॉरियर ग्रुप ते दिसा आनी 6 जानेवारी दिसा जो पोलीस ऑफिसर आपलो एका सिनियर सिटीजन बायलेचेर चेस्टार पांय दवरलो ते दिसा आमी एक्चुली म्हणजे तांकां आमी सरेंडर केलें आमी सगळीं न्हिदलेलीं थंय तेन्ना कोण सरेंडर करता पुलिसाची ड्युटी कितें आसता एकूच एक करपाक शकता पुलीस आसा पळय ते एक म्हणजे कोण न्हिदलेलो आसा तांकां ते डायरेक्ट उठोवन व्हरपाक शकता गाडी बट तिच्यान तशें करूंक ना डायरेक्ट काम करपाक फुडें येयले ते आनी फुडें येता येता एका बायलेक चेस्टार पांय दवरलो तेणें चेस्टार पांय दवरलो मागीर कितें चेस्टार पांय दवरल्या उपरांत आमच्या फाटल्यान जे भुरगे आशिल्ले तांकां राग येयलो बाबा आपल्या आईचे तेणी पांय दवरलो म्हणून तेन्ना तुमी आमकां सेल्फ प्रोटेक्शना लागून कितेंय हत्यार आमच्या हातीन घालचें पडलें जर त्या दिसा आमी आमच्या जे फाटल्यान भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी जर ते हत्यार कितें घेवन आशिल्ले हातीन जाल्यार थंय आमचे जे कोण फुडें आमच्या आई भयणी कोण न्हिदलेले आसले पळय तेंचो भद्री जीव वयतलोच आसलो पोलिसां कडेन ताणे आशिल्ले तेंचे सेल्फ प्रोटेक्शन तेंच्या कडेन ग्लास शीट आशिल्ली आमच्या कडेन कांयच नासलें प्रोटेक्शनाक आमी फक्त एक उदकाची बॉटल घेवन थंय गेल्ली आनी एक म्हणजे टियर गॅस तेंच्यांनी आमची सोडली थंय रानान टियर गॅस पोलिसांक सोडपाक मेळना इतले पोलीस आयज रॉंग वाटेन वयता सो आमचो हे जे कितें आसलें तें सगळें IITचे थोडक्याशें तुमकां म्हायती थोडीशी थँक्यू सामकें आंदोलनूच उबें केलें उन्नतीन हांगासर आनी म्हाका हें पुजाक विचारपाचें आसा मागीर हांव नेवला कडेन येता पुजा तुमकां हें इन्स्पिरेशन कशें मेळ्ळें
इतले त्रास जाले तुमकां तरी तुमकां कित्याक दिसलें की हितून उडकी मारपाची म्हणून तूं आतां ग्रॅज्युएट जाला तुका फाल्यां जॉब मेळपाक जाय 70चे चडशे भुरगे हे गव्हर्मेंट जॉबाच्या फाटल्यान आसता गव्हर्मेंट जॉब मेळप हें तांचें स्वप्न आसता आनी तें स्वप्न तुजें केन्नाच पुरें जावचें ना हें सगळें हेजी तुका पुरेपूर हें आसतलीच न्हू हो तुका भंय कसो दिसूंक ना तुज्या भविश्याचो आनी तूं हितून कशी उडकी मारली तुवें स्टार्टींग प्रोटेस्टाक गेलो तेन्ना खंय तरी भंय दिसता आतां लोकांचे ट्रान्सफरी बी जाता सो आमकां फ्युचर बी प्रॉब्लम करी तेजो भंय दिसता पण जशें तशें प्रोटेस्टाक इनवॉल्व जालें तशें तशें चिंतलें की आतां भियारी जाल्यार आमी कांयच करूंक शकपाना भिवन कितले दीस लागतली आयज भियाऱ्यार ना आयज गोंयची आमची ही परिस्थिती आसा आनी आमी खंय तरी आयज यूथ आसा तेणी फुडें सरपाक जाय एज्युकेशनान आमकां शिकयला इम्पॉर्टन्स ऑफ एनवायरमेंट कितें वायट घडटा हें सगळें बरें करपाचें हें सगळें एज्युकेशनाच्या माध्यमांतून आमकां दिल्लें आसा आयज आमी फाटीं रावली फक्त आपलें फ्युचर पळोवप जाल्यार आमचें कांयच जावचें ना आनी त्या टायमार आमी जेन्ना प्रोटेस्ट स्टार्ट केलो तेन्ना आमचो प्रेजेंट आसलो इतलो की आमी आमचो गांव राखपाचो हो एनवायरमेंट सेव करपाचो आनी फ्युचर आसलें की आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर हो गांव राखून कितें तरी तेंच्या खातीर करूचें इतलो गव्हर्मेंट जॉबाक सगळे जाणां सोदता बट गव्हर्मेंट जॉब आतां अशें आसा की तुजो कोण फावर जाल्यार तुका गव्हर्मेंट जॉब अदरवायज तुवें तुजो धुतो आनी कितलो शिकलो जाल्यार तुजें एज्युकेशन खंय तरी तुवें दाखोवपाक जाय शिकलो डिग्री केलो इज युजलेस खंय तरी तुवें करपाक जाय आमच्या गांवांत जेन्ना IIT येयली तेन्ना आमकां बी सारकें खबर नासलें फक्त जेन्ना कळ्ळें की सर्वे नंबर जेन्ना झाडांचेर सगळ्यांचेर घातलें आमची देवळाची जागा वयता आमची शेतां भाटां वयता तेन्ना आमी खंय तरी यूथ आसले तेंच्यांनी स्टेप घेतली की आमकां हें राखपाचें आसा आनी आमचे जे सगळे हांव आसा की गांव आमचो सगळो भाग तो शेतान आनी ह्या काजींचेरूच जगता आयज सपोज ते गेले जाल्यार आमचे फुडें आनी कांय जावचें ना गव्हर्मेंट IIT सुद्दां येयली जाल्यार आमकां कसलो एक सादो जॉब दिवंक शकता आमी पूण 60 वर्सां जालीं आमी रिटायर आमच्या फॅमिलीक तरी तो जॉब मेळचो नासलो बट आयज ज्यो जमीन राखल्यो आमची शेतां राखली जाल्यार आमकां तो पिढ्यान पिढ्यान कितें तरी उत्पन्न करून खावंक मेळटलें आयज सगळ्या गांवांनी हें लोकांनी शिकपाक जाय की पयशा लागून आनी जॉबा लागून सगळें जायना तुमी सेक्युअर जावंक शकना जमीन आसली तुमचो गांव राखलो जाल्यार तुमचें कितें तरी जावंक शकता प्रोटेस्ट जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना आमकां खूब अरेंजमेंट जाले लोकी येयल्यो आमचे लोक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले तांकां ट्रान्सफरी केल्यो काणकोण केपें हेतून एक लता गांवकर लोक बायल आसली ती फिजिकली हँडिकॅप आसली तिची सुद्दां ट्रान्सफर काडली ती इवन प्रोटेस्टाक आमच्या ही सुद्दां नाशिल्ली फक्त तेच्या घोवानी ती फायट केली की आमकां IIT नाका म्हणून तेजी दुसरे दिसाक ती ट्रान्सफर काडली धमकी आमच्या लोकांक खूब येयलेल्यो आसा एका गांवकारांक अशी धमकी येयली की इफ सपोज तुवें प्रोटेस्टाक गेलो कितें उलयलो जाल्यार तुजे फूल फॅमिलीक काबार करतली ही धमकी पण स्टील तो भिवन आसतना आपलो गांव राखपाक फुडें सरलो खूब सुंदर तरेन आनी खूब डिटेलान तेणें कॉजीस एंड कॉन्सिक्वेन्सीस सुद्दां सांगून ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगलें आनी आपल्या एज्युकेशना बद्दलूय सांगलें एक गोश्ट हांगासर आसा तांकां आनी जे व्हिवर्स आसात तांकां सांगपाक सोदता जे उन्नती पुजा आनी नियोला हांगा उलयतात ते तेंचें स्वताचेंच मत आसा अशें ना तर ते ह्या संवेदनशील मनांचें मत आसा जांकां गोंयचें पडलेलें आसा जांकां गोंयच्या भविश्याचें पडलेलें आसा त्या सगळ्यांचो हो आवाज आसा हो फक्त ह्याच तिगांचो आसा अशें ना ताका लागून व्हिवर्सां कडेन मागता की हो एक खतखत आसा जो तुमी समजून घेयात म्हणून हो तुमी आमकां मेळावणीची आसूं जावं मोल्यांची आसूं ही प्रतिनिधी आसात रेप्रेजेंटेटिव्स आसात त्या सगळ्या बायलांची किंवा त्या सगळ्या एक्टिविस्टांची सो हांव उन्नतीक विचारपाक सोदता तुमी सगळीं बायलां एक जालीं तुमकां एक असो कितें अशे प्रॉब्लम्स फेस करची पडली कितें त्रास जाले तुमकां कसली अडचणी येयल्यो आनी बायलां म्हणून चेडवां म्हणून तुमकां तुमच्या फॅमिली कडल्यान तुमच्या समाजा कडल्यान तुमच्या फ्रेंड्सां कडल्यान पांय ओडपाचें हें जालें काय कितें आनी एकूणच तुमच्या एज्युकेशनांतल्या बायलांक एक पुजान सांगलें लता गांवकराची केस तशीच तुमकां आनी कितें कितें त्रास जाले आनी बायलां म्हणून तुमकां स्पेशल अशें कितें त्रास जाले जाल्यार सांगा एक बायलां जेन्ना भायर सरता तेन्ना तांकां एक म्हणजे घरांतलें सगळें करूनच भायर सरचें पडटा
ते करूंक ना जाल्यार येवन करूंक ना चपतली सकाळी जाल्यार एटलिस्ट इवनिंग तरी ताका करचेंच पडटा. ओके, जेन्ना आमी सगळीं बायलां थंय वतालीं सदांच आमकां कोणाचें ट्रान्सपोर्ट जावं कितें मेळटा अशें हें नासलें. आमकां एक टायम चलत सुद्दां थंय वयचें पडटालें. चलत एक सादारण एक हाफ एन आवर आमकां बाय वॉकिंग थंय वयचें पडटालें. आनी वॉकिंग केल्या उपरांत घरा कडेन गेल्या उपरांत एक टायर्डनेस फील जातालें. हें सगळ्यांक कॉमनूच आसा. एक खंय तरी कसलें हार्ड काम केल्या उपरांत टायर्डनेस हें येताच. जेन्ना अशें कितें जाता कोरोनाचें पॅन्डेमिक्स आसल्या कारणान खूब जाणां जमपाक जायना एके कडेन आमकां नोटिसां येवपाक लागली सगळ्यांक. कोण कोण ज्या दिसा तो प्रेजेंट आसतालो सपोज आयज 10 जाणां प्रेजेंट आसा किंवा 20 जाणां आयज तुमकां 10 जाणां नोटीस येवप पोलीस स्टेशनार येयात आनी 1-2 वरां बसात म्हणून. प्रत्येकाक सदांच थंय वयचें पडटालें. 1-2 वरां बसप येवप. नेक्स्ट डे दुसरी कोण आहा पळय ती नोटिसां चालूच आसताली पोलिसांची. आनी जो कोण आयज फुडें सरता पूण गव्हर्मेंट सर्वंट आसा बाबा आमकां ह्या प्रोजेक्ट नाका म्हणटो पूण फुडें येवन कितें सांगता जाल्यार तेंची फाल्यां ऑफिसान वयता पयलीं तेंच्या हातीन ट्रान्सफर लेटर. खूब जाणांक आमचे जे मेलावरीचे एक सादारण तेंची ट्रान्सफर जाल्ली आसा. हें आयज कित्या खातीर जालें बाबा तेजी एक बायल नाल्यार भुरगीं थंय प्रोटेक्शनाक बसता म्हणून तेंची ट्रान्सफर जालें. सगळ्यांत मेन प्रॉब्लम म्हणजे होच जाता आमकां. आनी इवन बायलां आसल्या कारणान बाकीचे कितें खूब इंटरनल प्रॉब्लम आसले ते बी आमकां फेस करचे पडले. ट्रान्सफर एक हांगाच्यान एक म्हाजो काका आशिल्लो तेजी ट्रान्सफर आमच्या खातीरूच जाली बाबा आमी फुडें आसतालीं म्हणून. तेजी ट्रान्सफर जाली काणकोणा. आनी बाकीचे लोक जे आसले चडशे लोकांची ट्रान्सफर जाली काणकोण, थोड्यांची पेडण्यां, केपें. जी लता गांवकर आशिल्ली हँडिकॅप एक्चुली जे कोण हें आसता अंगणवाडी टिचर जावं हेल्पर तेंची ट्रान्सफर करपाक मेळना. तिंकां जेन्ना ती घेता वॅकन्सी आसता तेन्ना टिचर्स जावं हेल्पर घेता बालवाडी तेन्ना तिंकां पयलींच कंडिशन घातलेलें आसता विथीन दॅट किलोमिटर तो कोण तो आसपाक जाय टिचर किंवा हेल्पर. बट तेंचे सगळे कायदे तोडून मोडून म्हणटा तशें तेजी ट्रान्सफर केप्यां केली. ती लता गांवकरची ट्रान्सफर केप्यां करपाक एकूच कारण की तेजो हजबंड जो आशिल्लो ते दीस एक खंय तरी बारीकशी पायट येयली एका मिनटाची. तेच्या खातीर तिजी ट्रान्सफर काणकोणा केप्यां जाली. सर हें जाल्यार आमकां कितें प्रॉब्लम फेस जाले ते एक मोटिवेशन म्हटल्यार आमच्या घरान आमी 4 भयणी. काका म्हाजो डॅडी ल्हान आसतनाच एक्सपायर्ड जाल्लो. काका जो आसलो आमकां सदांच इन्स्पायर्ड करता. केन्ना कितें आमी जर फुडें सरता जाल्यार केन्नाच तो फाटीं उडयना जाला. फुडें तुमी कितें करता हेंच करा आपलो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. हे तेणें सदांच भितर आसताच. जेन्ना आमी हे प्रोटेस्टाक वयता भायर सरोन येस तुमी सगळ्यांक फुडें रावपाक जाय हें आमकां सदांच मोटिवेशन ते करताले. इवन जे बाकीचे फ्रेंड्स आसले ते सुद्दां आमकां तेंच्यांनी भरपूर मोटिवेशन केलें. कोणीच म्हणूंक ना बाबा तुमी कडेक रावा हें तें. थोडेच जे आसतात बाबा तुमी रावं नाका फुडें तुमकां जॉब मेळचो ना हें तें. बट आमी तेंचें आयकूंक घेवना. त्या टायमार आमकां आमचो गांव राखपाचो आसता. एकूच आमच्या मनान हें आसलें भितर की आमकां गांव सेव करपाक जाय. तितलें आमचो एनवायरमेंट आसा आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून. तशें आमी सगळ्यांनी आमचो गांव राखलोच. थँक्यू. खूब इन्स्पायरींग म्हणटा ती. म्हाका नियोलान विचारपाचें आसा नियोला इतले प्रॉब्लम्स फेस जाले. 19 डिसेंबराचो जेन्ना 60वन मुक्ती दीस सबंद गोंय मनयताले तेन्ना तुमी पिसफूल एज्युकेशन चर्ची कडेन करताली तुमकां भितर उडयली. काल पयरूच तुमच्या पॅरीस ब्रीज फादराचेर खूब हल्लो जालो गॉलमार्क्स फादराचेर आनी परत तुमच्या 2 कार्यकर्त्यांकूय बीन जिवे मारपाची धमकी येयली. इतलें सगळें आसुनूय तुका दिसना आसूं हें पाड पडूं आतां आपल्याक नाका अशें म्हणून दिसना. वॉट कीप्स यू गोईंग फॉरवर्ड? पयलीं सगळ्या आमी तो भिवून रावली जाल्यार आमी काबार जातली. दॅट इज वन थींग. आनी दुसरें म्हणल्यार 19 डिसेंबराक आमकां खूब त्रास केले. आमी वी डीड नॉट इवन एंटर द कॅपिटल. आमकां एकदम टेररिस्टाचे भाशेन ट्रीट केलें. वी वर ट्रॅवलिंग फ्रॉम चिकागो इन अ प्रायवेट बस टू पेंग्विन. केटीसी कडेन पावली आमकां थंय आडयलें एंड देर वर सो मेनी कॉप्स सरावंडींग अस. वी डिडंट नो वॉट वॉज हॅपनिंग. तांकां आमी विचारलें तुमी आमकां कित्याक खातीर तुमी भितर सरता आमच्या बसीक. ड्रायव्हराचें लायसन्स घेतलें.
भुरग्यांक परत करा नाल्यार आमी तुमकां हांगा दवरतले वी आर नॉट गोइंग टू अलाव यू टू गो एनी फर्दर दे वॉन्टेड टू टेक अस अराउंड दी एंटायर स्टेट टाइम वेस्ट जाता आतां तुमी म्हाका सांगा आमी इनोसंटली minors, not even some of us are minors, some of us have just started working आम्ही थोडी थोडी आम्ही शिकता आमच्याकडे काय हत्यार ना we didn't have any gun, any bomb, nothing. We were just taking some roses and going to meet President Sir at Penjim. We thought आता आम्ही आमची पेंजिम चर्चीकडे जर बसली आमकां मातशे तरी तांकां पळोवपाक मेळटलें म्हणून आमी थंय गेली आनी आमकां कांय आमचे कडेन नासतना आमकां खूब वायट ट्रीटमेंट केलो they were just moving us around we told them at least give us some water nothing was given to us आणि मागीर त्या लोकांनी तुमचो इतलो प्रेशर हाडलो that they had to take a turn come back to Penjim मागीर आणि they made sure that they take us to Penjim only so त्यांच्या लोकांनी आमकां follow केलें till we reached Penjim from the place where we were abducted आणि मागीर तो सगळो सोमदीस आमच्या वांगडा बसीन येयलो टू मेक शुअर दॅट वी गो आनी इतलो त्या पुलिसांचेर आमी प्रेशर हाडलो की तेंच्यांनी आपलो बॅग सुद्दां काडले वी वूड दे गॉट वेरी स्केर्ड आनी आमी वी अंडरस्टँड दॅट पुलीस ते बाबडे आपलें काम करता तेंचेर प्रेशर येता वयल्यानसून प्रेशर येता ताचे खातीर दे जस्ट फॉलो दे ऑर्डर्स बट इफ ऑल आर कॉप्स कम टुगेदर एज वन एंड थिंक लायक अ गोल एंड स्टॉप एक्टिंग thinking like a policeman and come together with the people, then I think the government will have a big loss. I think आमी जिखतली आनी ते हारतले. So if this is possible, I really hope that this is possible. I hope one day all our policemen realize that they are goals before they are policemen and come out with the people, and I think we can win this battle. Next question, ma'am, you asked me another question about what keeps us going? Yes. आमचे काल 2-3 भुरगीं जी आसा तांकां हे येयलें थ्रेट येयलो one of our youth members won election unopposed ward election I don't understand the terms but she won unopposed and आमचे जे BJPचे लोकल एमएलएचे जे हे आसा ते येयले थंय आनी तांकां थ्रेटन करपाक लागले ते सांगपाक लागले आमकां लागून तुमी अनअपोज येयला ते अनअपोज येयला सो यू प्लीज जॉइन BJP कम इन द BJP panel and she said very bravely I am unopposed I am not in any party आणि आपण BJP सपोर्ट करचे ना म्हणून आणि हाचे खातीर they started threatening abusing the family with bad words आणि तेणी आमच्या कॉलेजांनी आमच्या तरणाट्यांक फोन मारून त्यांच्या घरा आपयले and we went there and I was not there because I was busy but आमचे youth गेले थंय आणि they started abusing the pedestrians also say that तुम्ही कोण हांगा येवपाक तुम्ही कित्याक उलयता तुम्ही तुमच्या बायबलार हे आसा ते आसा they started insulting him and also the religion I don't know for what आणि for the God खूप जाता आख्खे गोंयभर हो विशय सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता तें आनी तेच भाशेन ज्या भुरग्यान व्हिडिओ काडलो ताका सुद्दां तो थ्रेट येयला की आमी तुका मारतले म्हणून वी फायंड यू एनीवे सो यू गो एंड अपॉलोजायज टू द पर्सन दॅट वॉज थ्रेटनिंग द फॅमिली यू गो अपॉलोजायज I don't know for what why should we apologize and another thing ma'am asked is that what keeps us going I want to tell you ma'am and everybody here that the government is scared of the youth because we are not corrupted we are clean and we are pure and they are scared of us they have nothing against us absolutely nothing against us and that's what makes them scared ते आमकां त्रास करू शकना म्हणून तांकां खबर आसा बट आमचे जे वडील आसा जे गव्हर्मेंट जॉब्स करता तांकां ते खूब सतायता तांकां ट्रान्सफर दिवपाची ऑर्डर हे ते बट दॅट डज नॉट स्टॉप अस and I would like to tell you ma'am that my parents being a girl child there's always this thing ki चेडू मनशाक आमी मुखार धाडना
त्या काकाक एक नेटान ताळयो जावपाक जाय. आमी मेळावलेचें आंदोलन पळयलें पुजा. आमी म्हणटा ग्रामीण बायलां कांय करिनात, कांय करपाक शकनात, पूण आमी सगळ्यांनी टीव्हीर पळयलें, लायव्हूय पळयलें की कासाटो मारपी, परते न्हेसपी, तुवालो बांदपी, हातीन कोयती घेवपी ग्रामीण बायल अशी उबी रावली काय सगळ्यांक हालयता. सो इतले तुमी जेन्ना हांगा आपले वाळपय बसलेली आनी इतलें व्हडलें एज्युटेशन जाल्लें म्हाका दिसलें की तुमकां सगळ्यांक आतां भितर उडयता आनी सगळ्या गांवांचे गांव एकठी जाल्यात आनी एक तो क्लायमॅक्स आसलेलो आनी तुमी जिखल्यात. तुमकां परबी भेटयता म्हणजे सामकेंच की आमी खंय गेली काय आमकां लोक म्हणटा कॉंग्रेच्युलेशन्स हा तुमी जिखल्यात म्हणून. पूण खरें ते कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां पावतात. इतल्या सगळ्या हितूच्यान तुमी त्रास काडून तो क्लायमॅक्स काडल्यात आनी ना म्हटल्यार नियोलाचें सारकें हें आसा की आमची गिरेस्तकाय कितें ती तांकां खबर आसा. आमची ही नॉन करप्टनस जी आसा ती गिरेस्तकाय ते आमकां भियेतात कित्याक आमकां सगळें खबर आसता. आमी अभ्यास करता, तुमी अभ्यास करतात आनी ते अभ्यासपूर्ण विवेचन करता. तुका ह्या सगळ्या क्लायमॅक्सान आनी खंय अशी एक घटना याद जाता जी तुका हांगासर शेअर करीनशी दिसता, असो एक अविस्मरणीय असो प्रसंग जो तुका याद जाता की हांगासर सांगपाक जाय. समजा म्हटल्यार एक 26 जानेवारी जेन्ना आमी प्रोटेस्ट स्टार्ट केली, मार्केशन स्टॉप करून गेली, ते पियान कित्याक लागून ते जाणटेलीचेर पांय ठेवलो प्रोटेस्टार ते खबर ना. आयज सुद्दां केन्ना ती व्हिडिओ पयली जाल्यार मनाक खरेंच वायट दिसता. अशें कित्याक केलें? आयज पोलीस आमच्या रक्षणा खातीर नासता. भलेही तेंचेर कितलो प्रेशर येयलो ते आपली ड्युटी त्या प्रेशराचेर करूंक शकना. एक बायलेचेर टेस्टार पांय ठेवलो म्हटल्यार कळटा की तेंची लायकी कितें आसतली ती. आमची बायलांनी जें काम केलां तें डिस्क्रायब करूंक शकना. कारण हाऊसवायफाचें लायफ एक कितें आसता तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. 24 आवर ड्युटी चालू तेंची. बट ते सोडून ते रस्त्यार बसप ते बी 9 म्हयने ऊस वारो पावस हे सगळे पेशन्स काडपा सारकें आसा. आनी मेन हितून कितें प्रोटेस्टासून शिकलें जाल्यार ती युनिटी. आयज आमी युनिटीन रावली जाल्यार आमी बऱ्या बऱ्या एमएलएची खुर्ची हाडूंक शकता. भले तेणी कितलीं वर्सां सत्ता जरी चलयली जाल्यार आयज युनिटीची खरी वीण आसता. ते म्हणटा वेर देर इज अ युनिटी देर इज ऑलवेज वीन. आमी आयज युनिटी आसली म्हणून आयज आमकां खंय तरी विक्ट्री मेळ्ळी. आनी आयज जशें योलान सांगलें गव्हर्मेंट आयज स्कॅड ऑफ यूथ. येस करेक्ट. कारण आयज यूथ शिकलेले आसा. पयलीं आमचे ज्या इश्टान लोक आसले तांकां खबर ना. एक गव्हर्मेंट कितें हाडटा जाल्यार तेज्या तालार ताल मारीत फुडें वयताले आनी तेका एक सक्सेसफूल उरताले. बट आयचे यूथ खंय तरी कितें आपल्या गांव वचपाक करता आनी आयज फुडें येवन कितें तरी करपाक जाय. मेलाच्या प्रोटेस्टान आयज सगळ्या लोकांक खंय तरी जागे केला. स्पेशली बायलांक आमच्या बायलांनी जे लोकांक मोटिवेट केला की खरेंच बायलांनी येवन फुडें कितें तरी करपाक जाय. ऑपॉर्च्युनिटी केली हाडिल्ली ना. केन्ना येता तेन्ना सगळें घेवपाक जाय. वा, तुज्या परत म्हाका विचारपाचें आसा, तुजें गोंया खातीर तुजें स्वप्न कितें आसा? ड्रीम फॉर गोवा. ड्रीम फॉर गोवा जशें पयलीं आमचो गोवा जाल्लो जातालो सुंदर गॉड तशेंच परत आमकां तें हाडपाचें आसा. आयज खंय तरी गोंयान डिक्टेटरशीप आसा ती खंय तरी मर्डर केल्लो जाता. खंय खंय वयता थंय थंय तेंचे गुलामगिरीच फक्त. आयज परत ते सगळे गोंयान जसो आमचो सुंदर शांत गोवा आसलो तसो परत आमकां तो करपाक जाय. आनी निसर्गान भरलेलो तो एक करपाक जाय आमकां गोवा. आनी आयज युद्धान सगळें केलें जाल्यार ऑफकोर्स ते सगळें जातलें. 70 जमिनीचो प्रश्न जमिनीचो प्रश्न सामको खर आसा आनी हे मेळावलेचें आंदोलन खरें तर तेच्या फाटल्यान जमिनीचो प्रश्न खास आसा. आनी म्हाका तुका विचारपाक जाय, जर तुका एक सिस्टमीत बदल करपाचें हें दिलो, पावर दिली जाल्यार तूं खंयच्यो म्हणजे प्रायोरिटी बेसिसार सिस्टम कशी बदलपाची इच्छा आसा तुजी? जावं एक 2-3 गोश्टी जर तूं बदलपाक सोदता ह्या सिस्टमीन. सिस्टम बदलपाची म्हटल्यार एक म्हणजे जी आपल्या कडेन पावर आसता ती आपूण केन्ना मिसयूज करपाक जायना. सदांच जी कितें पावर आसा रायट टायमार आनी रायट प्लेसीर ती यूज करची. फॉर एग्जाम्पल पोलीस ते म्हणटा फाटल्यान प्रोटेस्टाक धाडले दिसता. एकूच तेंचे आन्सर आसता, आमकां प्रेशर आसता म्हणटा ते. कसलो प्रेशर? वयल्यान प्रेशर येता म्हणटा आनी आमकां तें काम करचें पडटा. एकूच सिस्टम आमी चेंज करपाक शकता. एक म्हणजे सपोज तूं एक सामकें काम करता एक सरळ आनी नीटपणान जाल्यार आपूण आपली जी कितें ड्युटी आसा आपूण सारकी करपाक जाय.
दुसरो प्रेशर येता आनी कितें जाता म्हणून आपूण जी कितें आपले कडेन पावर आसता ती मिसयूज केन्नाच करची न्हू. नेक्स्ट मिन्स सत्तरीन जो जमनीचो विशय आसा सगळ्याकूच आमचो अख्खे ऑल सत्तरीन सगळो आमकां मेन इशू जाल्लेलो आसा. एक म्हणजे सत्तरीन कोणाच्योच जमनी आसा कोणाच्या आपल्या जाग्यार नांवार ना इवन आमचें जें कितें स्वताचें घर आसा तें सुद्दां गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार. इतकी आमची सत्तरीन बिकट परिस्थिती जाल्लेली आसा. सत्तरीचो जो MLA आसा तो म्हणटा की आपूण डेवलपमेंट करता. येस डेवलपमेंट करताच बट वापय येता थोडक्यात सांगता एक हॉस्पिटल आसा बारीकशें हेल्थ क्लिनीक म्हणून बिल्डींग व्हडली आसा. बिल्डींग म्हळ्यार म्हणटलो तुकी सगळ्यो फेसिलिटी ते बिल्डिंगेन आसा म्हणून हॉस्पिटलान बट पळोवपाक गेल्यार साद्या पेशंटाक प्रायमरी ट्रिटमेंट दिवपा जावपाना. हें डेवलपमेंट सत्तरीचें ना. रोड करता येस आनी एक तो हालींच ते बुद्रुक करमळी म्हणून आसा थंय सादारण एक 20 वर्सां नळ आसा. नळ कित्याक आसता उदक येवपाक जाय म्हणून बट नळाचें फक्त हेंच आसा तें कितें फावंडेशन आसा पळय तें पूण नळाक उदक येयना. हें डेवलपमेंट ना. डेवलपमेंट करता तें सारकेंच करपाक जाय. सत्तरीन जमनीचो प्रश्न सारको हायलायट जाल्लो आसा. आतां आमचे मेलावलीचे जे IIT प्रोटेस्टा फाटल्यान IIT प्रोटेस्ट जो आहा सक्सेसफूल जाल्ल्या कारणान सेकंड जी आमची स्टेप आसा ती म्हणजे सत्तरीच्यो ज्यो कितें जमनी आसा त्यो आपल्या नांवार करच्यो म्हणून. जो कोण फसयता तेची जागा अशें म्हणून आमी सद्या आमचे कॉर्नर मिटींग चालू आसता सत्तरीन डेली म्हणजे एक एका मंथान एक तरी मिटींग घेतात आमी म्हणजे थोडे प्रत्येक गांवांतल्यान एक 2-2 मेंबर काडलेले आसा. तेच्या प्रमाणे आमच्यो मिटींग ज्यो कितें आसा त्यो चालू आसता. आनी इवन लास्ट टायम थोडे जे आमचे कडेन मेंबर आशिल्ले जमनीच्या इशू बद्दल CM सरा कडेन वचून त्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां की बाबा आमच्यो जमनी आहा सत्तरीच्यो त्यो आमच्या नांवार करच्यो म्हणून. जे कोणाचें घर आसा बारीक कितें आसूं तें बाबा तेच्या नांवार जावनी म्हणून. CM सरान सांगलां की बाबा जे कितें तुमचो इशू आसा तो आपूण एसेंब्लीन घालता म्हणून. बट जो सत्तरीचो MLA आसा तेणी आजून पर्यंत आपूण कितें जावन सांगूंक ना बाबा की बाबा सत्तरीचो जो कितें जमनीचो इशू आसा तो आपूण एसेंब्लीन घालतलो म्हणून. आतां पळोवया CM कितें करता. तो CMान सांगलां की आपूण जो कितें इशू आसा तो एसेंब्ली डिस्कस करतलो म्हणून. बट आमी तेचे ब्लायंडली काय ट्रस्ट करूं शकना. फायनली ते पॉलिटिशियन जो शेड्डो आपलो कलर चेंज करता तशें ते पॉलिटिशियन आपले कलर चेंज करीत रावता. तुका आतां ते बाबा आपूण करता म्हणून सांगता बट एक्चुअली आसत ना खरें. ओके थँक्यू. थँक्यू उदंती. आतां आमी निमाणे कडेन येता. म्हाका नियोलाक विचारपाचें आसा. नियोला तुका जर CM केलो जाल्यार खंयच्यो 3 टास्क तूं घेतले? खरें सांगू if I get the opportunity to become the CM, I will make sure that every youth that has finished their graduation does not have to struggle to get a job. आमकां आमचे पॉलिटिशियन सांगता आमी तुमकां जॉब क्रिएट करतले. अजून सुद्दां आमचे भुरगीं आमचे तरणाटे डिग्रीज घेवन तेचे माय बायक पोर्शन करून म्हाका शिकयता. And they expect their children to recover that money that they have put into their education. But खूबशीं वर्सां जाता they don't have a job. So I think job has to be there first. Secondly, जो environment आसा तो आमी conserve करपाक जाय because there is so much of destruction happening all over the world. Climate change जाता आनी हाचे खातीर पयलीं सुद्दां आमचें जें गोंय आसा it's like a paradise for the people outside. The entire world comes to Goa because there's no place like Goa. So the environment is also आमी बरे भशेन दवरपाक जाय. The existing industry that is the tourism industry, त्या इंडस्ट्रीन कशें डेवलपमेंट करून जाता. Sustainable development, how we can increase the revenue through the same industry. I think that also should be, if I was a CM, I would think about that first. To make sure that my Goan brothers and sisters don't have to leave this place and go to UK, America for jobs. Because I know, I believe that आमच्या गोंयांत आमी jobs create करून जाता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांनी हांगा काम करून आपलें पोट भरून जाता, आपल्या फॅमिली पळोवपाक जाता. They don't have to go to UK, make a Portuguese passport and go to UK. I don't think आमचे खुबशे पॉलिटिशियनांनी आमचे जे भायर आमच्या गोंयची भाव भयण आसा तांकां इन्सल्ट केला. तुमकां खबर आसतलें टॉयलेटीन वयता म्हणून काय. So that is an insult because they work hard and they will do the same if you give them the opportunity. बेश्टे प्रॉमिस केले आनी मागीर कांयच करूंक ना. आपले ओगी रावले आपली बोर्ड्सां भरली. That is not how it works.
आदर्श गोंयाची सपनां पळयता नियोला आनी तुजी सपनां खरी जावं. आनी हांव फक्त कॉन्क्लुडींग रिमार्क एकाच मिनटांचो तिगां कडल्यान मागता. तुमकां कितें सांगपाचें आसा ह्या वेळार तें एकाच मिनटा भितर तुमी सांगचें. पयले सुवातेर पुजा, मागीर उन्नती आनी मागीर नियोला आनी मागीर आमी ह्या सत्राच्या शेवटाक येतली आनी दुसरें सत्र आमचें सुरू जातलें. मागीर प्रशांती तळवणकर हांचो कॉन्क्लुडींग रिमार्क जातलो. म्हणजे सो बायलांक खूब स्पेशल कितें सांगपाक सोदता जाल्यार घरांतलीं कामां सोडा आनी खंय तरी भायर येवन एक बरें काम करा. सो दॅट तुमची बी कोण फुडें याद काडटलो आनी तुमचे गांवा खातीर जे तुमी त्याग करता तो खंय तरी तुमच्या भुरग्यांक फुडें यूज जातलो. सो अशें घरांत ओगी बसून रावनाका, खंय तरी येया. आयज गोंयांत वॉयस काडपाची खूब गरज आसा. हांव कोंकणी भाशा मंडळ खरेंच थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमचो जो कितें एक्सपिरियन्स आसलो तो आमकां तुमच्या मुखार शेअर करपाक सांगलो. आनी हें शेअर करतना खरेंच म्हाका बरें दिसलें. जें कितें आमी केलें तें दुसऱ्या कोणाक सांगता अशें म्हणून. की आनी बायलांक एकूच सांगपाक सोदता की बायलां खातीर अशें एक म्हणणें आहा की चूल आनी मूल व्हड अशें नासता. जेन्ना आमी बायलां भायर सरता तेन्ना आमी कितें उरपाक शकता. आमच्या कडेन तितली शक्ती आसता. सो सगळ्यांनी जर तुका सपोज फाल्यां सकाळी जाल्यार प्रोटेस्टा फुडें वयचें पडलें जाल्यार सगळ्यां कडेन एक जिद्द आसूं न्ही की आपूण बाबा वयतलें कारण कितें तरी करतलें म्हणून. थँक्यू. आमच्या बाय उन्नती सांगना. आय ऑल्सो वॉन्ट टू थँक कोंकणी भाशा मंडळ फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी टू शेअर आवर एक्सपिरियन्स अँड टेल एवरीबडी दॅट विथ हार्ड वर्क वी कॅन बिल्ड दिस मेथड. तेच भाशेन सांगपाक सोदता. आय टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दॅट आमी गोंयकारांनी आतां एकठांय येवंक जाय. ऑल रिलिजन्स, ऑल कास्ट, वी हॅव टू कम टुगेदर, शो वॉट अ नीज गोंयकार इज अँड टेल द स्टोरी कॅपिटलिस्ट अँड प्लीज वर नेक्स्ट विथ अस. आमी सुशेगाद करून आमचो फायदो काडपाक फुडें सरल्यात. तांकां दाखोवन दिवपाक जाय सुशेगाद म्हणल्यार नॉट लेझी. सुशेगाद म्हणल्यार आमी आमच्या गोंयांत जे आमकां रिसोर्सीस मेळटात तातूंत आमी खुशाल आसा. आमकां आनी कांय नाका. आमच्या गोंयांत जे आमकां मेळटा तातूंत आमी वी आर सॅटिस्फायड. वी डोंट वॉन्ट एनीथींग एल्स. सो दे नीड टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ सुशेगाद फर्स्ट अँड दे नीड टू अंडरस्टँड दॅट गोंयकार जो आसा तो उठला आनी ओगी रावतलो म्हणून. अँड अनदर थींग इज वुमन्स डे आयज. तुमकां सगळ्यांक वुमन्स डे हांव वीश करता. हॅपी वुमन्स डे. अँड लायक मेलॉडीच्या बायलांनी आमकां मोटिवेशन दिलां that together if we come as women we can punch those enemies and shake them. So आमी जे बायलांनी एकामेकांक आमी एम्पावर करपाक जाय. आमी एकामेकांक सांगून दिवपाक जाय that our place is not inside the four walls. We can come out and we can show what power we have. So I want to thank the women of Melody. I will always remain grateful to you for motivating us. Thank you so much and thank you to everyone. Thank you. उपकारी आसा तुमचेच खरें तर आमी. कारण तुमी आमकां ही इतली उर्बा दिल्लेली आसा. कांय गोश्टी हेंच दिसता की युनिटी जर आसत, एकी जर आसत जाल्यार कांयच अशक्य अशें ना. सगळें शक्य करूं येता. पूण ती आंदोलन कोण फोडपाक पळयता तांकां मात मीठ घालपाक जायना. आंदोलन एक रावपाक जाय जाल्यार तें तडीक तुमी ते प्रश्न व्हरतातूच. नियोलान बरें सांगलें की आमकां डेवलपमेंट जाय पूण सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाय. वेस्टर्न घाटाचो आमकां कसोय तरी बचाव करपाकूच जाय. आयज 6 न्हंयो ज्यो व्हांवतात गोंयांत त्यो सगळ्यो वेस्टर्न घाटांतल्यान उगम पावतात आनी अरबी दर्याक मेळटात. सो वेस्टर्न घाट ना जाल्यार आमकां उदकाक सुद्दां आमी पादेशेर जातली. ते मागीर ट्युरिजम दुसरो मुद्दो आसा. तिसरें एक म्हत्वाचो हितूंतल्यान खूब इम्पॉर्टंट अशी गोश्ट भायर येयली ती म्हणजे जागृताय आसलेल्यांक, अभ्यासू वृत्ती आसलेल्यांक आनी सगळें खबर आसलेल्यांक आनी करप्शन नासल्या ना तांकां हें सरकार भियेता. जावं हे जे निर्णय प्रक्रियेन आसात ते तांकां भियेतात. सो आमी जास्तीत जास्त आयज सक्षम जाल्यात. तुमी आमकां सगळ्यांक सक्षम केल्यात म्हणून तुमचे उपकारी. आनी कोंकणी भाशा मंडळान तुमकां सगळ्यांक हांगासर एका माचयेर हाडली आनी आमकां हो बरी विचार मंथन आनी कार्यकर्त्यांचें मंथन आयकपाक मेळ्ळें म्हणून हांव तांकांय बी दिनवासतां. आनी फुडलीं सुत्रां आमच्या पुरुषोत्तम वेर्ळेकार हाचे कडेन दिता. सुंदर अशा मुलाखती खातीर तशेंच आजच्या ह्या डिस्कशनान वांटो घेवन आपले गांवांतली विचार व्यक्त
कांय अहवाला गोंय आमी दिनासता म्हाका तेजी मानेस्तान आनी नमन बाय हेंचे कडेन सभाघरान आपली बसका घेवची. सोंपल्या आजच्या मॅचीची. आतां सेकंड इनिंग्स सुरू जाता. पयल्या इनिंग्साक बरो स्कोर केल्लो आसा त्या टिमीन. फुडल्या इनिंग्साचो खेळगडो आसा प्रशांतीताई तळपणकार. आनी प्रशांतीताई तळपणकार जो खेळ हांगासर जालो त्या खेळाचेर आपले कमेंट्स म्हायती आनी आपले कांय विचार आमच्या मुखार मांडटली. खरें म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळान प्रशांतीताई तळपणकाराची वळख करून दिवप मातशें ऑडशें. प्रशांतीताई तळपणकाराची वळख कोंकणी भाशा मंडळान आनी कितें करतलो हांव. तरी पूण जे कोण हांगा हाजीर आसा आनी जे ऑनलायन माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ पळयता तेंच्या खातीर हांव थोडक्या भितर सांगता. प्रशांतीताई तळपणकर म्हणजे शी इज अ एक्टर, शी इज अ टिचर, शी इज अ एक्टिविस्ट, देन शी इज अ रोल मॉडेल, शी इज अ फायटर. आनी म्हज्या सारके कितलेशेच भुरगे जे गोंयांत खंय तरी मातशें तरी दिसता सामाजीक कार्या भितर किंवा सोशल कार्या भितर, तेज्या खातीर वन ऑफ द मेन रिजन इज प्रशांतीताई तळपणकर. आनी ती हांगासर आज आमच्या मदीं आसा. म्हाका सगळ्यां कडेन ताळयो भेटोवन प्रशांतीताई तळपणकराक म्हाजे दिवचे. सगळ्या मानेस्तांक नमस्कार. आनी कोंकणी भाशा मंडळाक म्हाका आपयलें म्हणून देव बरें करूं. पण अन्वेशाबाई तुवें म्हाका खूब त्रासान उडयला. खंय ते प्रखर सूर्यप्रकाश आनी खंय हांव खंय तरी काजुलो असो म्हाका दिसपाक लागला. ती उलयतालीं त्या तिगांकय तुमी चंडिको तुमकां नमस्कार. आनी आमची चवथी चंडिका नमन बाय ताकाय नमस्कार. सरकारी नोकरी करता आनी हांगा येवन कसले कसले प्रश्न विचारता. म्हणजे प्रश्न विचारता म्हणजे ते इन्स्टिगेट करता केन्ना केन्ना अशें म्हाका दिसलें. म्हणून तुकाय बी नमस्कार. आनी तुमी जें कितें उलयलीं हांव आयकतालें आनी हांव म्हजें तोंड खूब वेळा अशें जातालें. कितें अशें केलें तुमी, तशें केलें तुमी म्हणून. आनी म्हाका याद आसा की आमी अशे चळवळीन काम करतालीं पण तुमचें असलें सौभाग्य आमचे कडेन नाशिल्लें. आमी 3, 4 नाजाल्यार 5 चेडवां आसतालीं वा चलयो आसतालीं आनी आमच्या फाटल्यान केन्ना केन्ना आमच्यो आवयो बडयो घेवन येतालीं तुमी तें कितें करतात काय म्हणून. सो पळोवंक गेल्यार एक वटेन तुमी फॉर्च्युनेट की तुमकां खूब आदार आसा आवय बापायचो, तुमच्या कम्युनिटीचो, तुमच्या समाजाचो. ही खूब बरी गजाल. तुमी जेन्ना हें म्हणटालीं तेन्ना म्हाका एक पद आमी आमच्या वेळार म्हणटालीं तें पद याद जातालें. तें म्हणजे बदल डालो ए दुनिया अब ना रोना मरना है, देश हमारा भूखा प्यासा ए आजादी झूठी है. म्हाका दिशिल्लें आमी जेन्ना तें 80च्या दशकान म्हणटालीं तें तितल्या पुरतेंच आसतलें. पण तुमी जें उलयलीं, तुमी जें जे अत्याचार पुलिसांनी केले वा सरकारान जें कितें केलें आनी ताजें जेन्ना तुमी कथन केलें तेन्ना म्हाका दिसलें की अजुनूय तेंच आसा की ए आजादी झूठी है. आनी ह्या आजादी कडेन झुटी आजादी कडेन लढो दितना तुमी खुबश्यो गजाली केल्यो ज्यो म्हाका दिसता गेली 60 वर्सां आमी पळयतात, म्हणजे वाट पळयता. आनी आज जो बदल दिसता, आज जी तुमी तिगां हांगा आसा ती रिप्रेझेंटेटीव ऑफ 600 विमेन वा नियोला बाय सांगता तशी ताजो जो ग्रूप आसा जो आतां 300-400चो जाला, जंय चलो आनी चली आसा. जें तुमी शिक्षण घेतलां आनी हांव शिक्षण जेन्ना म्हणटा तेन्ना
वर्गांतलें शिक्षण म्हणना, कारण वर्गांतलें जें शिक्षण आसता थंय फक्त आमकां जो सिलेबस आसा, सगळे बाई टिचर्स कोण आसा त्यो तो सिलेबस सोंपोवपाचो आनी परीक्षा घेवपाची आनी पास करून फुडल्या वर्गांत धुकलपाचें. पण आमच्या सुदैवान आमच्या गांवांनी, आमच्या शहरांनी, आमच्या वर्गांनी थोड्यो अश्यो टिचरी आसा ज्यो खरें शिक्षण दिता, जंय स्वताचें ज्ञान तुमी वापरात, स्वताची बुद्धी तुमी वापरात. कसलो इशू आसा तर तुमी तिगांनी जे इशू सांगले, मेळावलीचो सांगलो जावं 3 ते प्रोजेक्ट येता ताजे सांगले, सुंदर रितीन मांडले तुमी. अशें अमकें 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 सारकें अशें मांडलें. सो म्हाका दिसता हें ज्ञान खंयी जर तूं केन्नाय कोणाय कडेन संघर्श करूंक वयतलो वा खंय प्रतिकार करूंक वतलो, बंड करतलो, जाल्यार ज्ञान आसप खूब खूब गरजेचें. आनी एक गजाल म्हाका दिसली की तुमी खूब वेळा अशें जाता की जेन्ना आमी सगळीं फाटल्यान आसतात आनी निर्णय प्रक्रियेन आसनात, डिसिजन मेकींग जें आसता तातूंत चलयो चडश्यो आसना. सो पूण म्हाका हांगा तरी अशें दिसलें की प्रत्येक पावला पावलाचेर तो निर्णय घेवपाक तुमी आसा. हो सामको बरो बदलसो म्हाका दिसलो की निर्णय प्रक्रियेन तुमी आसात, तुमी तुमची स्वताची बुद्धी वापरतात. म्हाका फक्त एकच खटकलें शेळावलीचें की तुमी परत परत ITIचो इशू म्हणटा. म्हज्या कोणाक तो ITIचो इशू परस तो जमनीचो इशू चड आसा. गांवची जी तुमची जमीन आसा त्या गांवचो, कारण IIT म्हणटा ती आमकां जायच, शिक्षण हें आमकां जायच. सो गोंयांत जर IIT आयली जाल्यार म्हज्या कोतान तरी आमकां ती जाय. पण चुकीची जागा जी सोदतात ताजेर आमी प्रतिकार करप. सो म्हज्या कोतान जेन्ना आमी शब्द वापरतात तेन्ना सुद्दां ते शब्द जर सारके वापरत जाल्यार जनतेक सुद्दां ते समजूंक चड बरें जातलें, चड हें जातलें. आनी एक गजाल तुमी जे उलयताले ताचेर म्हाका उलोवपाक जाय की तुमी म्हणटा की अशें म्हणना की आतां तुमी जें केलें तें न्ही, पण प्रत्येक वेळा अशें आसता की एक गजाल जाली, आतां तुमी 1 पावंड हुंपलो, तुमी म्हणचे परस हांव म्हणत आमी सगळीं हे जे आमी हांगा एक्चुली बायलांचो दीस मनोवंक आयल्या, पण म्हाका जें दिसलें तांणी जें कितें सांगलें न्ही तें बायलां परस मनीसपणा बद्दल ती चड उलयली. सो मनीसपणान 1 पावंड हुंपलो, जंय मेजॉरिटी बायलो भायर सरल्यो आनी मेजॉरिटी बायलांनी म्हणजे बंड पुकारलें आनी जैतिवंत जाली. आतां आनी एक बंड आसा, तें आमच्या घरांतलें बंड आसा. बंड म्हणना हांव, बदल म्हणटा. तुमी म्हणटात की आमी सगळ्या बायलांचे ते आसाच, आमी कितलें अशें सहजपणान थारावन दवरलां की बायल म्हणटकच म्हाका सगळें घरांतलें करून मागीरच भायर सरूंक जाय न्ही. म्हज्या भुरग्यांक ना, हांगा आमी आतां बदलपाची गरज आसा. म्हाका जर भायर सरूंक जाय बंड करपाक जाल्यार हांवें म्हज्या घरांतल्या दादल्याक, जाणटी कोण आसा ती, शेजारची कोण आसा ती, तांचो सगळ्यांचो आदार घेवचो पडटलो. हांव मरून आनीक थंय मरचें ना, कारण आय एम अ ह्युमन. आय एम अ वुमन एंड आय एम अ ह्युमन. हांव जर ह्युमन जाल्यार सगळे आय एम नॉट अ सुपर वुमन, आय एम अ वुमन. सो म्हाका जो आदार जाय तो तुमी म्हाका दियात, कारण हो म्हजो अधिकार. ही गजाल आतां आमी करची पडटली, सामकी सामकी करची पडटली. आनी ती आमी प्रत्येकान आपल्या सायकीन घालून दवरूंक जाय, मनान घालून दवरूंक, झगडून न्ही आं, बऱ्या भशेन करूंक, खरेंच बऱ्या भशेन. आनी बऱ्या भशेन जर बदल करत न्ही हो जाता. आमी आमची जी मुवमेंटांतली मनशां आसा आमी हें केलां. म्हज्या वांगडचे रत्नाबाई आसा, आमी आनी हसत हसत करतात आं, हसत हसत म्हणजे झगडून करनात. कालच ताजे चली हांव, बरखा, हांव आनी एकटे भायल्यान कोण आयिल्ले भुरगे, ते म्हणटाले की तुमी अशी कशी गोंयची, बरी मुगो बिंदास म्हणून. ताणें मागीर तशें कांय ना. आनी ते मागीर सांगताले म्हज्या मम्माची तुमकां हांव एक गजाल सांगता म्हणून, की खंय वचूंक जाय न्ही लग्नाक बी, कोणी ताका सांगलें मंगळसूत्र घाल म्हणून. ना हांव घालना, तुका जाय जाल्यार घाल म्हणून. ते सरळ वता, शी डजंट इवन बॉदर म्हणून. आनी ते इतलें हांसलें न्ही, ते भुरगें जें आयकतालें म्हणपालें अशें करूंक जाता. येस, अशें करूंक जाता, पण ताज्या खातीर आमकां क्लॅरिटी आसपाक जाय. प्लीज डोंट थिंक की घर म्हणजे आमचीच जबाबदारी म्हणून. घर ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी. खूब वेळा अशें जाता आमच्या घरांत
कोण तरी म्हजो चलो विचारता ना जाल्यार म्हजी चली विचारता नाल्यार म्हजो घोव विचारता खावपाक कितें आसा हांव म्हणटा हांवूय भायर वता तुमीय भायर वतात म्हाकाय खबर ना सोदचें इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग न्ही इट्स अ व्हेरी अँड बट वी हॅव टू डू इट गरज ती आयज जी आमी सदांच आमचें तें आसता आमी बायलो न्ही आमी तें करचें पडटा नो आनी एक गजाल जी सामकी आमी करूंक जाय येस आमी बायलो म्हणून आमचेर शारिरीक अत्याचार जाता बलात्कार जाता कमेंट मारतात कळ्ळें अब्यूज करतात आमचेर जाता म्हणटकच आमकां मातशी बंधनां पाळची पडटलीं झक मारत दादले भायर सरले काय तांचेर मारनात तांकां लाठी घेवन मारतात तांचेर हाजेर तकलेचेर मारतात तकली फोडटात इट इज अ व्हायलन्स करेक्ट आमचेर जर हो व्हायलन्स जालो येस जातलो घेवया आमी वॉट इज इट घेवया म्हणजे यो नो वी हॅव टू फायट पण तें कितें तरी पातळ आरे देवा हांव कलंकीत जालें आतां तें कलंकीत जालें आनी म्हजें नांव पेड्ड्यार जालें घरांतल्या लोकांनी समाजान म्हजें नांव काळें जालें प्लीज फॉरगेट दॅट इट इज अ व्हायलन्स अँड वी हॅव टू फायट दॅट व्हायलन्स समजा कोणाचेर बलात्कार जाला न्ही त्या चलयेक आमी अशी शक्ती दिवपाक जाय की हय म्हजेर बलात्कार जाला आनी ह्या मनशान केला यू सपोर्ट मी अँड वी एज अ सोसायटी वी शूड बी एबल टू गीव दॅट सपोर्ट आनी ज्या मनशान केला त्या मनशाक आमी सोसायटीन वाळीत घालूंक जाय आमी तें करनात म्हाका याद आसा 1989 हांवें एक एज्युटेशन घेतिल्लें दयानंद नार्वेकर तेन्ना सभापती आसलो आनी ताणें एका चलयेक हॅरेस केल्लो एब्यूज केल्लो आनी इट वॉज अ बीग एज्युटेशन जालें आमी सक्सेसफूल केलें ताका सोडची पडलें तें सभापती पद पण अजून पर्यंत कितें म्हणटात जाणा तूं त्या सुनीता हळदणकराच्या हातून आशिल्ल्या न्ही सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसीन हांव तांकां विचारता हांव सुनीता हळदणकराच्या सेक्शुअल केसीन न्ही हांव दयानंद नार्वेकरान जो हें केल्लें ताज्या केसीन आशिल्लें म्हणून सो समटायम्स वर्ड्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बलात्कार इज अ व्हायलन्स आनी तो व्हायलन्स आमी ओपोज करूंक जाय सो अशें म्हणूंक जायना आनी आवयो ज्यो आसा तांकां प्लीज सांगता चलयांक आडाव नाका तूं भायर वचूं नाका तुका कोणानी कितें म्हणटलो तूं हीं बंधनां पाळूं नाका चल्यांक सांगा ज्यो चलयो भायर आसा तांचे कडेन वायट नदरेन पळोवं नाका तांकां रेस्पेद दियात ती जर खंय वता जाल्यार यू सपोर्ट देम सो आनी आतां अशीच म्हणजे आमची जिवनमान वा आमची पद्दत जिवनशैली अशी जाला की चल्यांक आनी चलयांक दोगांकूय भायर वचूंकूच जाय न्ही सो ऑल दीस ही चलो वा चली आमच्या चल्यांक आमी शिकोवपाक वी हॅव टू स्टार्ट करेक्टींग देम तांकां सांगूंक जाय तुमच्या आयुश्यान फ्रस्ट्रेशन जालें न्ही तुमकां जर सक्सेसफूल दिसना न्ही जाल्यार प्लीज कावन्सिलरा कडेन वचात तांचे कडेन उलयात अँड ट्राय टू सॉर्ट आवट युअर इश्यूज खंयचे तरी चली घेवन ताजेर बलात्कार करून ताजेर दादागिरी दाखोवन तुजें फ्रस्ट्रेशन त्या बायलेचेर काडूं नाका अँड इफ समवन डज दॅट यू टेल देम हातून म्हजें कांय वायट जावचें ना यू आर शोईंग युअर तुजी जी वायट नदर आसा तुजें जें कितें आसा तें चेंज करात सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कोतान आमी सामके दोन गजाली बदलप खूब खूब गरजेच्यो आसा एक आमचें घर बदलूंक जाय आनी दुसरें हें जें आमकां बिरूद लायला न्ही तूं भायर गेलें जाल्यार तुजें तूं आनी खूब कसले आनी वी हॅव टू जस्ट थ्रो देम आवट बायलेची इज्जत म्हणजे काचेची कांच खंय ती तुटली जाल्यार ती जोडूंक जायना कितें कसली काचेची इज्जत वी हॅव टू चॅलेंज दीस प्रत्येक म्हणजे आमची जे आनी जे लेखक आसा तांणी हें करूंक जाय की हे जे सगळे वाक्यप्रचार आसा न्ही कांकणां घाला आनी कितें घाला प्लीज चेंज देम थ्रो देम आवट वी डोंट रिक्वायर देम असल्यो गजाली जर आमी बदलत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक 5 वर्सांनी ही सोशी न्ही बायल अख्ख्या जगान बायलेचे 50% आसा पॉप्युलेशन आनी दादल्यांचे 50% आसा सो एक 2-3 वर्सांनी आमी जर हो बदल हाडून गेल्या जाल्यार सगळीच भायर सरतली रस्त्यार सरतली आमचें गोंयच न्ही आमचें देशूय सांबाळटली
आनी देश म्हणटाना हांव आनी एक गजाल म्हाका दिसली की जे नियोला उलयताले की येस आय थिंक वन्स अपॉन अ टायम आय वॉज टोटली अगेन्स्ट दीस कन्सेप्ट, पण आयज म्हाका दिसता हय क्रांती जातली जाल्यार ती निवडणुकींतल्यानच जातली. आनी ही जी आयज 3 भुरग्यां रिप्रेझेंटेटीव आमच्या गोंयचे येवन उलयल्या ओके, ती निवडणुकेंतल्यानच ही क्रांती करतली. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळे जे राजकारणी आसा सावधान. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रशांतीताई. आमी कार्यावळीच्या समारोपा कडेन पावला. एक्चुली हे आमच्या कार्यावळीच्या शेड्युलान ना, तरी पूण हांव आजच्या ह्या कार्यावळीक उपस्थितीचो आंकडो पळोवन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ वुमन पार्टिसिपेशन पळोवन हांव एकट्याक किंवा मॅक्सिमम 2 जाणांक आपले कितें व्यू किंवा ओपिनियन इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या निमतान आमच्या बरोबर शेअर करपाक जाय जाल्यार थोडक्या भितर शेअर करचें. एटलिस्ट बायलो किंवा दादले कोणूय. फील फ्री. आतां थोडे एक असो सूर येवं शकता, तूं कोण सांगपी म्हाका फ्री जा आनी उलय म्हणून. आमच्या मदीं आसा बाय पुर्वा गुडे, शिक्षिका. यो पुर्वा. नमस्कार. म्हाका हांगा सद्या कांय ओपिनियन मांडपाचो ना, पूण इतलेंच सांगन दिसता आयच्या दिसा ओपिनियन हांगा मांडपाक येवना, पूण इतलें सांगपाक आयलां की इंटरनॅशनल विमेन्स डे जेन्ना आमी जगभर साजरो करतात तेन्ना म्हणल्यार सगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांची किंवा क्षेत्रांत आशिल्ल्याच न्ही, जी बायल एक व्यक्ती म्हणून तिच्यान जी ताकद आसता, तिच्यान जी स्ट्रेंथ आसता, तिका मान दिवपाक हो साजरो जाता. आनी आयज हांगा तिगूय जाणां जी उलयलीं, तुमचे सगळ्यां मदीं ती ताकद आमकां दिसली. एक प्रेरणा म्हणून तुमी आमच्या मुखार आसात, ती अशीच उरची. तशेंच ह्या वर्सा इंटरनॅशनल विमेन्स डेची थीम अशी आसा की विमेन इन लिडरशीप. तशेंच भारतांतली थीम आसा चूज टू चॅलेंज. तर म्हाका दिसता आज हांगाचो प्रोग्राम जाला तो सामको ह्या थिमीक योग्य अशे तरेन जाला. कोंकणी भाशा मंडळाक परबीं आनी तुमकां सगळ्यांक परबीं. देव बरें करूं. देव बरें करूं पुर्वाबाय. तर कार्यक्रमाचो समारोप करतना उपकाराचें उलोवप हांवूच करता. तर कोंकणी भाशा मंडळान आपल्या चित्रंगी ह्या व्यासपिठा वरवीं घडोवन हाडिल्ल्या आजच्या ह्या चर्चा सत्राक ज्या चर्चा सत्रान गोंयांतल्या सामाजीक क्षेत्रांत वावुरपी कांय प्रमुख महिला प्रतिनिधींची हांगासर मुलाखत जाली. मुलाखत घेवपी खडेगाट अशे नमन बाय आनी त्या उपरांत चर्चा सत्राचेर चर्चा सत्र बऱ्या तरेन कवळून आमच्या मेरेन पावोवपी प्रशांतीताई तळपणकर हांचे हांव हांगा उपकार मानता. तुमी वेळ काडून आपले मोलादीक मत, आपले विचार आमच्या मुखार मांडले. त्या शिवाय वेळ काडून तुमी सगळे जाण उपस्थित रावले आनी आमची ही कार्यावळ तुमी सक्सेसफूल केली. तशेंच आमचे व्ह्युअर्स जे प्रत्यक्षान हांगासर नाशिल्ले पूण वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान, संवसाराच्या वेगळ्या वेगळ्या कोनशांतल्यान फेसबुका वरवीं
आमची ही कार्यावळ पळयले त्यांचे आमी उपकार मानतात. कांय तांत्रीक कारणां खातीर मदीं इंटरप्शन्स जाले म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता. चित्रंगीच्यो साबार कार्यावळी आसतात. आमी जाता तितल्या आमच्या परीन तुमच्या मेरेन ते प्रोग्राम पावोवपाचो यत्न करतली. आनी चित्रंगी हें एकूच माध्यम न्हय, तशें तुमचें कितेंय माध्यम आसतलें, तुमचें आनी कितें तरी तरा आसतली ज्या तरेन तुमी समाजा कडेन पावूं शकतात किंवा समाजात बरें कार्य करूं शकतात. तुमी निश्चितच करा. सगळे जाण आमी मेळून ह्या पॉझिटिविटीन भर घालुया. इतलें सांगून हे समारोपाचें उलोवप हांव सोंपयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं.